पळय म्हजो मुद्दो सादो आहा. एसेंब्लीन भितर वचचे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हजो मुद्दो कितें आहा की एक दिसाचे सेशनाचो हांव विरोध करता. इफेक्टिवली एक दिसाचें सेशन 2 दिसाचें सेशन अशें जायना कित्याक आज गव्हर्नर एड्रेस आसता. आतां गव्हर्नर सेशन केन्ना आपयता कॅबिनेटाच्या एडवायजाचेर गव्हर्नर आपयता. सो ही गव्हर्नराची चूक ना स्पिकराची चूक ना, चूक आहा कॅबिनेटाची. कॅबिनेटाचे सगळे मेंबरांचो मिटर बरो चालू आहा, तांकां उतरां दिवपाची ना. लोकांचे प्रश्न आहा, लोकांचे प्रश्न ओपोजिशनान काडप म्हूण आसता आनी उतरां गव्हर्मेंटान दिवप म्हूण आसता. तांकां उतरां दिवपाची ना म्हणून तांणी एक दिसाचें सेशन घेतलां. आतां हाका विरोध कसो दाखोवप, एक की आमी बॉयकॉट करप. हें बॉयकॉट करपाचो इश्यू आमी डिस्कस केल्लो विदीन द ओपोजिशन इन आवर ओन इनफॉर्मल वे. तातूंत थंय असो निश्कर्श आयलो की बॉयकॉट करप ना, कित्याक तांचें एक रिजोल्युशन येता जें रिजोल्युशन आमी जॉयंटली घाला ऑन बेजिकली स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो बॉयकॉट करप ना, मागीर प्रोटेस्ट दाखोवप. प्रोटेस्ट कसो दाखोवप, आमी म्हणटात लोकशायेची हत्या जाल्या. हत्या जातकर क्रिस्तांव मनीस कितें करता, काळें घालता. मेल्ले दिसाक काळें घालता. सो यू मोर्न द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. सो I wore black to show my protest against the murder of democracy, against the mockery of the constitution, against a cruel joke played on the people of Goa, against what the BJP is doing here for trying to basically run away from core issues affecting the state. हो म्हजो मुद्दो. आतां थंय दोन भशेन करूं येता आसलें, गदारोळ करून ताजो उलयतना डिस्टर्ब करप आनी सस्पेंड जावप. सस्पेंड ना जावंक जाय जाल्यार थंय रावन तुजो प्रोटेस्ट करप. तुजो प्रोटेस्ट हांवें केलो. आतां फाल्यां हांव परतो वतलो, परतो चान्स मेळ्ळो जाल्यार प्रोटेस्ट करतलो. बट माय स्टँड रिमेन्स क्लियर दॅट दीस वन डे सेशन अशें जावंक जायना. आनी ताजे खातीर हांव तुमकां ताजें मिटिगेट करपा खातीर सोल्युशनूय दिता. सोल्युशन कितें की कॅलेंडर इयर करप. एक कॅलेंडर कर, इतले दीस ते इतले दीस, खंयचेय वर्स आसूं तेन्ना सेशन जातलें. कॅबिनेटाक चॉयस दिवप ना. हें ऑस्ट्रेलियेक चलता, हें इंग्लंडाक चलता, हें कॅनडाक चलता. आमी कॉमनवेल्थाचे पयलीं आशिल्लीं. सो वी शूड फॉलो दॅट डेट सो दॅट सेशन एक दिसा आसतलें. खंयचे पर्टिक्युलर दीस आहा ते आसतले. पयलींच फिक्स्ड कॅलेंडर फॉर सेशन एवरी इयर. दीस इज द सोल्युशन. यू शूड एडॉप्ट इट. यू आस्क ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ताजो व्यू कितें आहा काय म्हणून हांव हें सजेस्ट करता. व्यू मात घे. व्यू घेनासतना हें ना, ताका जाय तें तुमी हाडनाका. हे दिसा तुमकांय संवय जाल्या, ताका जाय तें तुमी हाडटा. ताका प्रश्न विचारा आनी ताका उत्तर दिया. तो उलोवंकच सोदना मग एकदां. उलोवंक दिना जाल्यार तें बरया की उलोवंक सोदना. पूण ते जालेत विजय बाबा. आतां म्हाका सांग पळय, युनायटेड ओपोजिशन जे दिसपाक जाय पळय तुमी ते दिसना. म्हणजे जनरल पब्लिकाक विशय हायलायट करप. आतां सांग मागीर कितें जालें. पण हायलायट विशय जावपाक जाय ते युनायटेड ओपोजिशन दिसपाक जाय ऑर तुमी एक प्रेस ब्रिफींग करपाक जाय. काय ना, कोणें करप, कोणें करप. पण ते कित्याक जायना. तर कोण रे विजय सरदेसायक तूं कसो क्वेश्चन विचारता. यू आर आस्किंग द रॉंग मॅन न्ही. बट तुवें लीड करूंक जाय अशें दिसना. कसो रे हांव लीड करतलो. हांव लीड करपाक हांव कोण आहा थंय. हांव लिडर आहा. आय एम द लिडर ऑफ द ओपोजिशन. सो हाव यू आर आस्किंग मी दीस क्वेश्चन. आतां ओपोजिशन सगळ्या वांगडा ना काय दिसता तुमी सगळे अशें दिसता तें म्हाका खबर ना. हांव लोकां बरोबर आहा आनी हांव ओपोजिशन आमदाराचें कर्तव्य जें कितें निभावूंक जाय तें हांव निभायलें. तें म्हाका लोकांचें पळोवंक ना, म्हाका दुसऱ्याचेर कॉमेंट करपाचो ना. लिडर ऑफ ओपोजिशन I contacted the leader of opposition. I was abroad yesterday. I phoned him. I phoned Renzi Viegas with regard to whatever we were supposed to do. Not only that, although our MLA Viresh Borkar is critical of me, I even called him and he did not pick up the phone. But I had spoken to Renzi as well as Yuri Arun. But he was undecided, and this plan of walking out was not discussed with us at all. I am not aware of this walking out, and I don't understand what walkout achieves. You have walked out to come walking back. So how it could have become a joke. I have decided not to become a joke. I decided to use my own and little experience that I have. And we have this तशें आयलें. थँक्यू. ऑल इज वेल न्ही इन ओपोजिशन.
Opposition is opposition. काय दिसत Opposition will not become ruling in this term. पण थोडे दिसता की आपण इंडिव्हिज्युअल ओपोजिशन म्हणटा थोडे दिसता तुका जाय तुवें म्हणून येता हांव इंडिव्हिज्युअल म्हणजे काळें घालून आयलो ते कितें येवंक नाका म्हणून चड सुबेज म्हणून सगळे सेपरेट जाल्या काय इंडिव्हिज्युअल ओपोजिशन यू हॅव म्हणटा रायट टू युअर ओपिनियन दॅट इज नो इशू अबाउट दॅट ऑपोजिशनान फूट पडला कशें दिसता तुमकां सगळ्यांचे वेगळे हे पळोवन धोरणां पळोवन लोकांनी कितें तें ताजेर डिस्कस करपाचो लोकांनी जें कितें कन्क्लुजन मेळटा तें लोक काडटात आतां आमी जर कितेंय म्हणलें आनी लोकांक जर दुसरें दिसता जाल्यार आमी लोकां कडेन फकाणां करतात आतां जे भशेन प्रमोद सावंत खूब वस्तू सांगता आज गव्हर्नर एड्रेसान त्या तोंडान ताणें सांगिल्लें आहा कॅश फॉर जॉब स्कॅम आमी सामके पोंदा वतले लोकांक खबर आहा FIR रजिस्टर जायना म्हणून तो गव्हर्नर एड्रेसान म्हणल्यार FIR रजिस्टर जाता म्हणून अशें खूब वस्तू आहा ज्यो लोक चिंतता दुसरेंच हे उलयता तिसरेंच मागीर लोक कितें करूंक जाय ते इलेक्शना टायमार ओके थँक्यू